देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 11 वोळ 45-56. जेजून केलें तें पळोवन मारेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. पूण ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून जेजून केलें तें तांकां कळयलें. म्हणटच परम याजनिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा बोल्ली. तांणी म्हटलें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरचेचो बोस करतलो. ताचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजनीक आसलो. ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कांयच सोजमनात. सगल्या राष्ट्राचो बोस्म जावचे परस पोरचे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी सोजमच नात. हें ताणें आपल्या मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याजनीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरचे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरचे पासत, पूण देवाच्या आस पयर शिपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसातावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मोदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलोल्या प्रांतान एफ्राम नांवाच्या नगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवाचें पास्क लागीं पावलोलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जाय तो लोक गांवांनी तावन जेरुसलेमाक चडून गेलो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो उत्सवाक येतलो की ना? देवाचें उतर. देवाचो वड उपकार. नियाळ. जेजून लाजाराक मोरनांतलो जिवंत केलो म्हूण जायत्यांनी जेजूचेर बावर दवरलो. जाल्यार थोड्यांनी फारिसेवांशी वचून कितें घडलां तें कळयलें. फारिसेवांक आनी धर्म अधिकाऱ्यांक जेजू एक आडखळ जावंक लागली. जेजूक लोक मानतालो म्हूण ते भियेताले. बऱ्या खातीर देवाक दिनवासाचे बदलेक बरें करतल्यांक म्हणजे जेजूक ते जिवेशी मारूंक सोदताले. आमच्या दिसपट्या जिवितांत बरें करतल्यांक आमचो सांगात दिवंक गरजेचें. आमेन.